गोंय साउथ गोवा खंयचें हॉटेल फ्री आसना ड्युरींग दोज टायम ऑफ द इयर. ह्या वर्सा एक्सपोजिशनूय आहा, सो खूब लोक आसतलो जे सानबनाक येता, ते सोमते पुना हैदराबाद आनी खंयसर ट्रेनीन येता, ते ड्रग्स मारता आनी थिंगाच निंताय. सकाळीं पोत्तून ती बायक घेता, स्टेशनार येता, पोत्तून ते गांवां वयताय आपणाक गेल्या. एज सानबर्न म्हणटा तो आमचो कल्चर नो. येस, वी लव म्युजीक, गोवन्स लव म्युजीक, बट सानबर्ना पळय वो टेक्नो म्युजीक आतां तो गोंयकारांचो म्युजीक न्हू. आमकां तर गोंय प्रमोट करपा जाय जाल्यार गोवन इव्हेंट्स करया. जाय तो सांगता तशें गोवन इव्हेंट्स. आमची गोंयची कितलीं काय बरीं बँडां आहा, इतलीं वर्सां आमी आजून येयल्या, तांकां प्रमोट करया. कार तर आमचें आयकना जाल्यार हें उजो पेट्टलो. ही आमी फकत एक काडी लायल्या. लोकल इंस्ट्रुमेंट तेजे बरे घुमटा तालाचे कितलेच कातरां घोडले, कितली कातरां नाचले, ते प्रमोट करयाय. आमचे मांडो, आमचे गांवांनी फुड्यो धालो असले प्रमोट करयाय. We have seen what has happened in North Goa. They have finished there and now they want to come here to finish the south. And us children, I have my son, or I have many of us have youth. We don't want them to get spoiled with drugs, alcohol, cigarettes. So we don't want this, and we are here to fight for our future generation.